येवकार हांव भक्तीपय बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. विधानसभा वेंचणुके पयलीं स्थापन जाल्ले खण महामंडळ 15 डिसेंबर मेरेन 8 खणींचो करतले लिलाव. मंत्रिमंडळाच्या बसके उपरांत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान दिली माहिती. ह्या वर्सा गोंयांत जावचो ना सनबर्न महोत्सव. राज्य सरकारान मान्यताय दिवपाक दिला न्हयकार. चिंचिनी रस्त्यार जाल्ले अपघातांत गोरवांक मरण. गोरवाक लागून जावपी रस्ते अपघाता वयल्यान थळाव्या लोकांनी उक्तायली नाराजी. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. विधानसभा वेंचणुके पयलीं खण महामंडळ स्थापन जातलें. खण महामंडळाच्या माध्यमांतल्यान सरकार 15 डिसेंबर मेरेन 8 खणींचो लिलाव करतले. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान माहिती दिली. लिलाव प्रक्रिया पुराय करपा खातीर मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड सरकाराक मजत करतले. खण महामंडळाचे स्थापणुकेक कळाव जाल्ल्यान खण वाठारांतले लोक सरकाराचेर बेजार आसात. दुसरे वटेन आम आदमी पार्टीन खण महामंडळाची थापणूक करपाचे आश्वासन दिल्ले. ते उपरांत खण कामगार नेतो पुत्ती गांवकारान आम आदमी पार्टीन प्रवेश केल्लो. खण ब्लॉकाच्या लिलावाची प्रक्रिया चालू आशिल्ल्याची म्हायती मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान दिल्ली. डिसेंबराचे 15 तारखे मेरेन 5 ते 8 खण ब्लॉकाचो लिलाव करतले. मंत्रिमंडळान MECLाक दिवपा आशिल्ले फीक मान्यताय दिल्या. स्टेट बँक ऑफ इंडियेचे मजतीन निकत्याच स्थापन जाल्ल्या मिनरल कॉर्पोरेशनाच्या माध्यमांतल्यान खण ब्लॉकाचो लिलाव करतले. गोंयच्या इतिहासात पयलेच फावट खणीचो लिलाव जातलो अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले. There is an approval of the MECL for the techno commercial offer for the assessment of the mineral acres for the mineral acres for the phase 1 state of the for the auction. MECLाक आमी तांकां हेजो करपाक जाय आशिल्लें पळय न्हू. there is an डायरेक्टर DMGच्या अंतर्गत MECLाक काही पेमेंट्स करपाक जाय आसले. 8 ब्लॉक सुमार आमी ऑक्शन्स करता. नॉट कोल ब्लॉक, मायनिंग ब्लॉक इन गोवा. आमी DMG करतले म्हणजे इन गोवात करतले न्ही रे. एक्सप्लोरेशन करून खंयचे करपाचे ते फायनलायज करता आनी ताज्या उपरांत ऑक्शन जे आसा पळय न्ही हे स्टेट बँक ऑफ इंडिया हांच्या अंतर्गत करतले. इट इज नॉट फायनलायज खंयचे ते पयलीं फायनलायज करून ऑक्शन करपाचें काम हे करतले. रायट, दे हॅव स्टार्टेड द वर्क. इट इज ऑलमोस्ट फायनलायज. ह्या म्हयन्यात कदाचित आमी 15 डिसेंबराच्या पयलीं ऑक्शन करप प्रोसिजर कंप्लीट जातलो. हय, ऑल 8 ब्लॉक्स, 6 to 8 ब्लॉक्स आसा फायनलायज. ऑक्शन थ्रू कॉर्पोरेशन, बट ऑक्शन करपा खातीर SBI जे आहा पळय न्ही तांकां ऑन बोर्ड घेतले. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान श्यामचारी. सरकारी कर्मचाऱ्यांक घरा खातीर मेळपी रिणाची येवजण सरकारान परतून चालीक लायल्या. कर्मचाऱ्यांक घरा खातीरचे रीण हाचे मुखार 2% व्याजान दितले. जाचे अर्ज प्रलंबीत आसात तांकांय लाव मेळटलो. बुधवारा जाल्ले मंत्रिमंडळाच्या बसकेंत निर्णय जालो. तशेंच खण मालाच्या लिलावाक लागून तांत्रीक व्यावसायिक मुल्यांकना खातीर MECLाक मान्यताय दिल्या. गृहनिर्माण येवजणेचे सद्याक 1400 लाभार्थी आसात. नवीन अर्ज करप्यांक EDC कडल्यान रीण मेळटले. हे खातीर खाशेली येवजण तयार केल्या अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले. कनेक्टिव्हिटी आनी कंप्युटर नेटवर्काच्या वर्सुकी देखभाली खातीरचो करार वाडोवन दिवपाक मान्यताय दिला. 2% रेट ऑफ इंट्रस्टान फाटली जी गव्हर्मेंट हाजी स्कीम जी खूब किचकट स्कीम आशिल्ली. जी किचकट स्कीम म्हणजे गव्हर्मेंटा कडेन 1 वर्स तांचे डिडक्ट केल्ले हे उरतालो. परत गव्हर्मेंटाक डबल रेटीन ते बँकेक पे करचे पडटाले. ताजी स्कीम कंप्लिटली सुटसुटीत केल्या. आमी बँक एम्पॅनल्ड केल्या आनी तांच्यांनी डायरेक्टली बँकेक इन्स्टॉलमेंट पे करप आनी 2% हो ते पे करतले. उरलेलो रेट ऑफ इंट्रस्ट जो आसा पळय न्ही हो गव्हर्मेंट पे करतले. म्हणजे बँक डायरेक्टली रेज द बिल ऑफ इंट्रस्ट टू द गव्हर्मेंट, जेणे करून गव्हर्मेंट तांचो उरलेलो रेट ऑफ इंट्रस्ट जो पळय दितले. 1400 अश्यो केसीस आशिल्ल्यो. 45 केसीस ह्यो तांकां सँक्शन जावपाच्या वाटेर आशिल्ल्यो. ह्या सगळ्या जाणांक ह्या आतां नवीन एक्झिस्टींग आशिल्ले तितक्या जाणांक ह्या स्किमीचो फायदो मेळटलो. आनी नवीन जेंकां स्कीम घेवपाक जाय, EDCन आमच्या स्कीम रिवायज केल्ल्या विथ द 2% रेट ऑफ इंट्रस्टान तांकां EDCंतल्यान सगळे जे नवीन कोण गव्हर्मेंट एम्प्लॉईज हे लोन घेवपाक सोदता तांकां EDCंतल्यान लोन दिले वयतले. एक्झिस्टींग आसा तांकां एम्पॅनल्ड बँकेंतल्यान. ऑलमोस्ट तेंच्यो सगळ्यो बँको ज्यो आसा ह्यो आमच्या बरोबर एम्पॅनल्ड जायत आसा.
Ex post facto approval for the extension of the AMC extension for the GBBN connectivity under the for the government department and corporation extension दिल्ले सर एका. Okay, policy of the procurement in Sharam हांगासर आमच्या आर्कोलॉजी तेका रस्तो नाशिल्लो ती procurement केल्ली आसा. Second is the ex post facto for the expenditure sanction which is 75,000 for COVID purpose केल्ली. So the ex post facto for the revised land allotment policy of the electronic manufacturing cluster 2A पेडनेम तालुका तेतूंतले आमी तेका तेजे रेट रिवाइज केल्ले आसा नवीन लोकांक अट्रॅक्ट करपा खातीर इन इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चर सिटी तेका पोस्ट ऑलरेडी RFQ बीन फ्लोट केलो तेजो. There is an amendment in the business of the government of Goa in allocation amendment rule 1995 for adding the subject of the NRI under the home department. PWD ची एक थोडीशी एका वर्क एडवायजरी बोर्ड सिंगल टेंडर आशिल्ले तेका हे दिल्ले आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. रस्त्यार बसपी भटक्या गोरवांक लागून जावपी अपघातांक एक तर गोरू मरता ना जाल्यार गाडी चलोवपी. ह्या नादी जाल्ल्या अपघातांत कितल्याशाच मनशांक मरण आयलां. पूण हे फावटी चिंचिणी जाल्ल्या रस्त्यार अपघातांक गोरू मेलां. भटक्या गोरवांचो प्रश्न सोडोवपाची जबाबदारी पंचायतीक दिल्ली खरी, पूण अपुऱ्या उपाया येवजणाक लागून पंचायतीक हो प्रश्न सोडोवपाक जमलो ना. हायकोर्टान जी एक ऑर्डर दिल्ले कडेन आसा ती सगळे पंचायतीक सांगले कडेन आसा की आमी थोडो जागो पळयतात आनीक ह्या गोरवांचो बंदोबस्त करपाक जाय म्हणून. आज पर्यंत जी रस्त्यार गोरवां येताली ती PWD आपल्याली कानार हात धरून ती पंचायतीचेर सोडटाली या म्युन्सिपालिटीचेर सोडटाली की जी रस्त्याचेर गोरवां येता ती तेणी पळोवची म्हणून. पूण आज खंय तरी सरकारान जी दखल घेतली आणि ह्या गोरवांचो बंदोबस्त करपाक जाय म्हणून खंय तरी जागो घेवपाची तयारी चल्ले कडेन आसा. आनीक ह्या जाग्या खातीर आज पंचायतीचे जे काही सरपंच आसा डेप्टी सरपंच आसात जे चड त्रास ज्या एरियेंतल्यान जाताले ते म्हणटा चिंचणी पंचायतीक. कित्याक ही चिंचणी पंचायतीची एरिया ही हायवेचेर आसले कारणान ही जी गोरवां आसात ही गोरवां खूब त्रास करताली. रस्त्यार काल सुद्दां रस्त्यार मेले कडेन आसात राती आनी आज तांकां पुल्ले कडेन आसा. म्हणटकीर ह्या गोरवां खातीर लोकांनी आपले कितलेशे जिवूय वगडायले कडेन आसात आनीक दुसरे खूब जाण आज पर्यंत हातूनार पडले आसात. चिंचणीचो पंचायतीचो डेप्टी सरपंच आसा एका वॉर्डा भितर चड गोरवां उरतालीं आनीक आज आमी तेचे कडेन उलयले कडेन आसात आनी तेणें आमकां डिटेल सांगले कडेन आसा की ही गोरवांची तेंचे कडेन जायना. इवन तेणी जागो सुद्दां कुमनदादी कडेन मागल्यार कुमनदाद तांकां जागो दिवपाक तयार ना. म्हणून खंय तरी आज तेणी वेलकम केलां की सरकारान हें जें डिसिजन घेतलां जे कोर्टान हायकोर्टान ते बेगीन फुलफील करून ह्या गोरवांचो बंदोबस्त करचो म्हणून. चोवपाक गेल्यार आज गव्हर्मेंटाक कळ्ळे ही स्ट्रे कॅटल म्हणटा ती केदळ जबाबदारी ती. पयलीं ते फकत हाशाब करताले लोकल बॉडीन करची म्हणटा तें काम. पूण लोकल बॉडी तितली हे ना तें करपाक. ती गोरवां कितें ती ते गोरवां ओनर ना. ती गोरवां सद्या वायल्ड जालो आहाय. ती तेजें उत्पन्न आपूण जाता. काल पासून एक पाडूक काडले दिव तेजी फाटल्यान सुणी लागली तेका आमी व्हरून मागीर ते शेल्टरां घातले. सो पंचायत ती जबाबदारी आहा ती आमकां जाता ते भाशेन कोता. आतां आमगे शिशिनी कोमदादी कडेन जाग आहलो आतां आदल्यांनी तो बरयलोलो आहलो थिंगा फॉर ग्रेजींग कॅटल ग्रेजींग म्हणून एरिया आहा ती. पूण ते मागल्यार ते जागो दिना आमकां. सो इतलो जागो आमी ग्रामसभा मॅटर डिस्कस जालो ते म्हणून जाग कितलो जाय पडलो तुमकां. तरी हांवें म्हणलें 5,000 तरी जाय पडलो. तो 5,000 जाग दितो कोण. आनी म्हाका सुद्दां हायकोर्टा हेचे प्रमाणे गव्हर्मेंट पयलीं घालीत आहलो आपणागे एफिडेविट आतां तरी रायट डिसिजन घेतलो ते मी 1-2 लाख खूंय ते कोता सेंट्रलायज. सो तो तरी कोण ही सगळी गोरवांची जी पळय रस्त्यार जी बसता आनी दुसऱ्यांक पेडेस्ट्रनाक तेजे पर्यंत कोण ट्रॅफिक वयता ते त्रास जाता हे तरी सुटावे करचें. गोवा 360 खातीर हायवे वयल्यान NH70 रमेश नायक रावत. आतां घेवया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो.
ह्या वर्सा गोंयांत सनबर्न महोत्सव जावचो ना. राज्य सरकारान ताका मान्यताय दिवपाक न्हयकार दिला. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले. हे फावटी 28 आणि 30 डिसेंबरा मजगती वागातोर सनबर्न जावपाचो आसलो. आयोजकांनी तशी घोशणाय केल्ली. कोरोनाचे 2 डोस घेतिल्ल्यांक महोत्सवाक एंट्री आशिल्ली, पण महोत्सवाचे मान्यताये खातीर आयिल्ली फायल मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान नोटींक घालून परती धाडल्या खंय. सनबर्न हे फावटी आमी परमिशन दिवंक ना आनी सनबर्न आमी करिना, कॅन्सल केले आमी. म्हणजे सनबर्न हे फावटी आमी सनबर्नाक परमिशन दिना, फायलीर घालून धाडले. या वर्सा सनबर्न महोत्सव जावपाक शकता अशें पर्यटन मंत्री बाबू आजगांवकारान म्हणिल्ले आनी मंत्री मंडळाचे बसकेत ह्या महोत्सवाक मान्यताय मेळूंक ना. हे विशीं पर्यटन मंत्री बाबू कितें म्हणटा ते पळयात. सीएम को मालूम है, सीएम के पास ही फाइल थी. ये इवेंट जाओ काय ना जाओ हे डिसिजन सीएमाचे आसा. हे जे पॅन्डेमिक टाइम आहा, कशें सिच्युएशन आहा, एसओपी कितें आहा हे तांकां चड खबर आसा. आमकां खबर आसता आमचे कडेन आयले बरोबर, म्हणून ताका डिसिजन घेवपाकूच ताच्या कडेन धाडले. थँक्स, बरें जालें न्ही. हे सिच्युएशन पळोवन ताणें केलां आसतलें न्ही. सिच्युएशन अजून सारकें ना ताच्या मनां आशी, म्हाज्या मनान सारकें जालां. जावपाक जायना तें डिसिजन फायनल तेजें हें जालां म्हणजे ओपन जालां तेजेर जावपाक अशें म्हाज्या मनान आसलें. कळ्ळें तुका. आनी म्हाका जाय आसलें, पण तुका जाता कितें लोकांक जाय ती जावपाक जाय न्ही. ना ना आमकां लोकांकच तेजेर ऑब्जेक्शन हाडपा नाका न्ही. सीएमान सगळें स्टडी करून तें म्हाका खबर. पण सीएमान जेन्ना सीएमा कडेन फायल वयता तेन्ना स्टडी करता न्ही तो कितें आहा ते लॉस आनी फायदो, प्रॉफीट आनी लॉस हे चिंतपाची गजाल. आमकां पयलीं गोंयकाराचो जीव सांबाळ आनी मेन म्हणटा तें समज 2 वॅक्सीन सगळे 100% जायत गोंयांत खंयचो इव्हेंट येवपाक जाता. अजून पासून तें कंप्लीट जावं ना. वॅक्सीन लेताय जो टूरिस्ट आएगा 2 वैक्सीन देने वाला रही. गोवा जब तक 2 वैक्सीन देगा नहीं सिर्फ नहीं तो वो मास्क डालने का मेरे जैसा और सोशल डिस्टेंस से रहने का, घूमने का. जानेवारी फेब्रुवारी पर्यंत दोन्ही वॅक्सिन झाली जाल्यार इव्हेंट परत आपण 100% गोंयकार आणि ते कोण गोंयकार आणि जे भायले टुरिस्ट येतात तांकां 2 वॅक्सीन कंप्लीट जावपाक. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. वेगवेगळ्या खात्यांनी 8,000 नोकऱ्यो दिवपाचें सरकारान आश्वासन दिल्लें. हे नोकर भरतेचेर सरकारान श्वेतपत्रिका जारी करची. राष्ट्रीय विद्यार्थी संघटनेन मागणी केल्या. 8,000 मदल्यो 1,000 सुद्दां नोकऱ्यो दिल्ल्यो आसतल्यो हाची आमकां खात्री ना. देखून सरकारान हाचेर श्वेतपत्रिका जारी करची. विद्यार्थी संघटनेचो अध्यक्ष नौशाद चौधरीन सांगलां. स्वयंपूर्ण नोकर भरती आणि करियर गायडन्साचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान उक्तावण केले. त्याच वेळार राष्ट्रीय विद्यार्थी संघटनेन म्हापशेच्या डीएम महाविद्यालया भायर धरणे आंदोलन केले. मुख्यमंत्र्याचो ताफो कार्यावळीच्या उक्तावणाक येताना कितल्याशाच विद्यार्थ्यांनी रोजगाराच्या विशयावयल्यान घोशणा दिल्यो. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांत 33% शिक्षकांची गरज आसा. देखून शिकिल्ल्या आनी पात्र आशिल्ल्या उमेदवारांची नोकर भरती कित्याक जायना, विद्यार्थी संघटनेन प्रश्न विचारला. जिल्लो पंचायतीच्या वेंचणुकी पयलीं नोकरी दिवपाचें आश्वासन दिवन सरकारान बेरोजगारांक फटयल्ल्याचो आरोपूय विद्यार्थी संघटनेन केलो. गोंयचो आदलो राज्यपाल सत्यपाल मलिकान केल्लो भ्रष्टाचाराच्या आरोपाचो दाखलो दीत नौशाद चौधरीन सरकाराक उजळून काडलो. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. 5 वर्सां 6 म्हयने जाले सरकारान आमकां न्याय दिवंक ना अशें म्हणीत कामाक्षी फॉरेक्स प्रायवेट लिमिटेडाच्या गुंतवणूकदारांनी मडगांवां मेडवात मोर्चा काडलो. सरकाराक आमच्या प्रश्नाची याद करून दिवपा खातीर हो मोर्चा काडिल्ल्याचो गुंतवणूकदारांनी सांगलें. गुंतवणूकदारांनी 2016 वर्सा निलेश रायकराचेर फटवणुकीची कागाळ केल्ली. 6 वर्सां जायत आयली तरी ह्या घोटाळ्याची चवकशी जायना अशें कित्याक गुंतवणूकदारांनी प्रस्न विचारला. ह्या प्रकरणात सीबीआयन कितल्यो सिव्हील केशी फायल केल्यो, कोर्टात कितल्यो सुनावण्यो जाल्यो आनी आमचो वकील कोण आमकां म्हायती जाय, गुंतवणूकदारांनी मागणी केल्या. सरकारान हे प्रकरण बेगीन सुटावे करून आमकां न्याय दिवचो अशेंय ताणें मागलें. आज आमी दिसाची ही पिसफूल कॅन्डल लायट घेवन सरकाराक म्हायती दितात आनी एज अ रिमायंडर आमी कामाक्षी फ्रॉड केस फायल केलोली निलेश रायकराचेर 18 एप्रिलाचे 2016 मारगांव पुलीस स्टेशनार. दुसरी केस आमी फायल केलोली 18 एप्रिलाचे 2016 डेप्युटी सुप्रिटेंडंट ऑफ पुलीस इकॉनॉमिक ऑफेन्स सेल PHO पेन जिम गोवा. आतां 5 वर्सां 7 म्हयने जाले कांयच खबर ना. आमच्यो ओरिजिनल चॅक सर्टिफिकेट्स सबमीट करून
केस कंप्लेन केलोली तिसवेर जुन्याचे 2018. आता 3 वर्सां 5 म्हयने जाले आज पासून कांयच इन्फॉर्मेशन ना, फीडबॅक ना, अपडेट ना आणि कांयच ना. CBI कितल्यो सिव्हील केस्यो फायल केल्यात आणि हियरिंगाक कोर्टान कितल्यो पावल्यात त्यो आणि आमचो कोण आदवोगाद गव्हर्मेंटाचो ते आमकां कळोवंक जाय. केस गायले न्हू, जे कोण आपल्याचे केस गायले तेंगे पयशे पयले आपण दिता म्हणटा नाल्यार आपण पडो जेली पडो म्हणटा. सो आतां आमकां केस काडनाय आनी आमगे पयशे मेळनाय. कळ्ळें जालें. तेश म्हण निलेश म्हणटा. तुम्ही मेळ्ळे बी तांकां वचून? आम जायत पाट मेळ्ळे झाडांक इंडिव्हिज्युअलाक पयशे आसूं म्हणटा येताय न्हू आपल्याक पयशे केदा मेळटले काय म्हणून आमी हेजे पयलीं गेले. तो कितें म्हणटा जे आपल्याक म्हणटा आपूण पयलीं केस कोण गायला तेजी तेंगे कोर्टान कोणाय आपूण पयलीं तेंगे पयलीं दीत म्हणटा. तुमगे मागीर दीत म्हणटा. कोर्टान येना तो. सो हांव म्हाका आतां गव्हर्मेंटाक लागीं आमकां आतां 6 वर्स जालीं आनी आम सफर जालो आहाय आनी फ्रस्ट्रेटूय जालो आहाय. सो तेणी आमकां हेल्प करचो आनी CBIन आमकां जाता तितू बेगीन हेजे एक्शन घेवचें. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. एकी कडेन सरकार तुमच्या दारी म्हणून भाजप सरकार येवजण राबयता आनी दुसरे वटेन फाटल्या कितल्याशाच वर्सां सावन राबितो करून आशिल्ल्या लोकांची घरां मोडून तांकां रस्त्यार हाडटा. कारापूर सरवण वाठारांतल्या लोकांचेर आयिल्ली परिस्थिती पळयली जाल्यार हें सरकार खऱ्यांनीच गरिबांच्या भलायकी खातीर वावुरता काय कितें असो प्रश्न उबो रावता. राज्य महामार्गाच्या कामा खातीर दिवचलच्या कारापूर सरवण वाठारांतल्या 17 घरांचेर हावळ आयल्या. 1988 वर्सा हो महामार्ग अधिसूचित जाल्लो, पूण उपरांत लोकांनी हे सुवातेर घरां बांदिल्लीं. सरकारान कांय जाणांक लुकसाण भरपाय दिल्या, पूण ही लुकसाण भरपाय सामकी उणी आसा. बुधवारा ह्या वाठारांतली 3 घरां मोडून उडयली. आयजी कारापूर सरवण पंचायतीचे वाठार आसा हे प्रकरण जवळ जवळ 10-12 वर्सां पयलींच्यान चालू आसा. तेंची जे लोकल हांगाचे जे ओनर आसा किंवा जो ओनर पयली लँड ओनर जो आसलो तेणी ऑलरेडी हांगासर ह्या लोकांक सेल केल्लेले आसा. 2003, 2002, 2004 ह्यो सेल डीड जाल्लेलो आसा. म्हाका एकूच गव्हर्मेंटा कडेन एक क्वेश्चन करपाचो आसा. जेन्ना पळय सेल डीड जाल्लेलो आसा ह्या जाग्यार जेन्ना सेल डीड जाल्लेलो आसा त्यो सेल डीडाक तांकां कांय इंटिमेशन दिता आसतना हो जागो जो आसा पळय तो कसो एक्वायर जालो. जर एक्वायर जालो जाल्यार त्यांची फॉर्मेलिटी आसा किंवा तांकां जर रिहॅबिलिटेशन करपाचें आसलें पळय ते आजून पर्यंत 10 वर्सां कित्या खातीर उरले. जवळ जवळ आता 10 वर्सां जाले जाल्यार हांगा सरकार आसा, बीजेपीचें सरकार आसा, बीजेपीचोच MLA आसलो हांगासर. जाल्यार हे बीजेपी गव्हर्मेंटाक लोकांचे जे ल्हान लोक आसा, गरीब लोक आसा पळय तेंचे काय पडलेले ना. आनी जर करपाचेंच आसलें जाल्यार म्हाका आतां एक नमूद करूंक अशें दिसता. कारण हे जर आमी रायट सायडीक जर पळयत जाल्यार घर तेच्या घराची व्हॅल्यूच आसा जवळ जवळ आतां 35 ते 40 लाख आसा. आनी तो जो ओनर जो घराचो आसा पळय तोच सांगता की आपल्याक 4 ते 5 लाखूच कितें तरी लुकसाण भरपाई मेळटली म्हणून. तुमीच सांगा म्हाका की हे 4-5 लाखान तेजे कितें म्हणून जातले. म्हाका कोण ना, म्हाका बापूय ना, आवय ना, कोण ना. भयण म्हाका पोसता आनी भयणीची भुरगीं दोगां जाणां आसा. ते म्हाका बसोन घालता. ते 100 वर्सां जालीं आमकां. त्या घरान पयली आसली थंयसून मागीर हांगा हाडली आमकां. मैंने साइन मारा नहीं, मैं थोड़ा टाइम मुझको मेरा पीछे आको तोड़ को उड़ाया मेरा घर. मेरे को हस्बैंड नहीं, लड़का नहीं, कोई नहीं. मैं भाड़ा भी मेरा घर चलती है. मेरे को बोला 4 लाख चाहिए तो ले, नहीं है तो वो भी नहीं बोला. ऐसा ही है, गरीब को ऐसा करती है. मैं साइन मारा नहीं है ना, मैं समझा मेरा जल्दी तोड़ता नहीं. गवर्नमेंट कुछ बोलता नहीं है ना, आ जाएगा कल आएगा. 10 साल पहले भी काली कर बोला. ऐसा ही है, अभी तक बैठा. अब थोड़ा टाइम देगा. अब थोड़ा 2 दिन दी गरीब को चेंज करने के लिए, वो बोल को भी दिया नहीं. ऐसी है बड़ा लोग हेल्प करने के लिए कोई नहीं है ना, मेरे को कोई नहीं. कोई टाइम ऐसा बड़ा लोग किया तो कभी भगवान जोड़ता नहीं. इतना ही मेरे को बोल देगा, दूसरा कुछ नहीं. गोवा 365 खातीर दिवचलच्यान महेश गोवेकार. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांत वादळी वाऱ्या सयत पावस हजेरी लायतलो, पूण 28 तारीख मेरेन फुडले 4 दीस वातावरण सुकें उरतलें. चडांत चड तापमान 33 जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 23 डिग्री सेल्सियस आसतलें. फुडले 3 ते 4 दीस वातावरणात व्हडलोसो फरक दिसून येवचो ना.
अशें आसले तरी फुडल्या 24 वरांत उण्या तापमानात 1 ते 2 डिग्रीन उणाव दिसून येतलो. सकाळ फुडें दवाची कुपां दाटून येतली. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. कोरोना काळात घेवया जतनाय, दवरया सोशल डिस्टन्स, वापरूया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी. सगळ्यांचीच. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोगाचो.